सुरुवातीक आमी गायन करूया गीताचो अंक A3 पेज 2. आमी भुरगीं सोंपोली जेजू आमचो मोगोता आमचो तो हात वता आमकां वेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे जोरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी लिपता जेजू आमच्या तुजे जोरशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे वेगीन आमी लिपता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सगल्या आमच्या गोडीथान देव आमकां आपलो सांगात दिता आनी ह्याच देवाच्या सांगातान आमचें जिवीत आमी भावार्थान चलूंक दर एक पयण ताचेर खातीर आमी फुडें वचूंक जेजू आमकां आपयला. तोरेंच तेणें आमकां सगल्यांक लाभय म्हूण हे भेटेंत वांटो घेतना आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान हें करूंक आमी चुकल्या देखून खाल देखायन त्याच देवाचें बोगसुणें हे वेळार आमी मागुया. आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानूच सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागिवन सदांच सांकवार मारीक सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. Moima deva usurgi ani shanti tacha isa sosari sarvespora deva surgi charaya surpudveda deva deva bapa ami tuka namaskar kotau ami tuka din vastau तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटाव. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेणी तू संसाराचे पाप काटाय आमची
देवाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा, ओ स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाची मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता. Eklos tu powit, eklos tu Ishmor, eklos tu Pormeshmor. Moima Deva, Usorgi ani Shanti, Tacha Ishta Sosari. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर्व घडींनी तूंच तांच्या बरव्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. या मी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवोदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियासान म्हणलें, सगळ्याच वाटांनी आकांत. अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात, ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशें चलताले तेंच म्हजें गोट्टान पळोवंक रावून लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो. उपरांत आमी ताका जिखतल्या आनी ताचो सूद घेतल्या. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत वतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजयेन बोल्ल्यात. केदी लॉज सदां तोकपाची, विसरू नजो तुसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तो तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायना करात, सर्वेस्पराची वाखाणी करात. कित्याक ताणें नोसत्या मनशांच्या हातांतलो गरिबांचो आत्मो वाटायलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां, तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भाव भयणी मोदें पुरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जाला परदेशी. तुज्या घराचो म्हाका मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खेणटात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. वेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां. सर्वेस्परा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ आनी दयाळ काळजाचो. तर म्हाका जाप दी, म्हजेर घाल तुजे कणवळायेची नदर. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बळाची मागणी. सांकल्यांनी
आसलोली आपल्या चाकरांक तो विसरोना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाकाणू, तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो चोर रचना. सबब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका हायक देवा. बागयोन पावलून रोमकारान बरयलेली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण. आनी अशें मरण सगळ्या मनशा कुळाक लागलें, कित्याक सगळ्यांनीच पातक केलें. देवान समोर दिवचे आदीं जायतो काळ पयलीं पातक संवसारांत आसलें. सुमूर्त नासली म्हणटोच सुमूर्त मोडपाचो कोणाचोच गुन्यांव नासलो. पूण सुमूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदवा पोरी तांकां आसना जावनूय तरी आसतना आदावा थावन मोजेसा पोरयान मरण सोमेस्तांचेर रात चलयतालें. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पुर्वी खुणा जावन आसलो, पूण ताच्या गुन्यांवा परस सांगूं नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवा इतली मनशाक मरूंक पावली जाल्यार ताचे वन चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबाब देणें कशें सांगूं नजो तितल्या मनशाक पावली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोयसून, सर्वेस्पराक जोयसून, सर्वेस्पराक जोयसून, सर्वेस्पराक जोयसून. सोमे म्हणटा, स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं गोवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गोवाय दितल्यात. सर्वेस्पराक जोयसून, सर्वेस्पराक जोयसून, सर्वेस्पराक जोयसून, सर्वेस्पराक जोयसून. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशांक भिवू नाका. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलांय हेरांक कळीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांवें तुमकां काळुकांत सांगलां तें तुमी दिसा उजवाडाक सांगात. आनी कानान फुटफुटलेलें तुमी आयकलां तें पाठसार्थान परगट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना. पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक एमकोणांत नास करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलेले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरक्याच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून मातसो पाट लावदार म्हण कोणूय मनशा हाजेर परगडीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाक उजेर हांवूय परगडटलो. पूण मनशा उजेर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता
म्हज्या बापा उजेर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, एका दिसा खंय एक पास्टर तो विमानांतल्यान पयण करतालो आनी लांबदीक तांचे पयण आसलें. आनी अशें पयण चलता चलता मदेकच खंय असो अनाउन्समेंट तुवें करूंक लागता. प्लीज फास्टन युअर सीट बेल्ट्स. तुमचे जे बेल्ट आसात ते बेगीन बेगीन बांदून घेयात. तुमच्या जाग्यार वचून बसात, बेल्ट तुमचे बांदून घेयात. कित्याक वातावरण आतां बरें ना. सम टर्ब्युलन्स इज एक्सपेक्टेड. तुवें कितें तरी जातलें ह्या बसोत तुमी तुमच्या जाग्यार बसून तुमचे बेल्ट बांदून घेयात म्हूण हे अनाउन्समेंट खंय जालो. आनी के वेळार ओ पास्टर जो आसलो तो खंय सगल्याक नदर मारून पळयतालो. जे प्रवासी ह्या प्लेनान बसून आसले तांचेर सगल्यांचेर खंय ताणें बारीक नदर मारली आनी तो पळयतालो. सगळे भिवन कांपून आसलेले. कित्याक हे प्लेन खंय एके भाशेन हालताले दोलताले. सगळे कितें जायत घडत हें नकळो आसलें. ह्या वेदर कंडिशनान हे प्लेन एके भाशेन सगळे ह्या हातून पळोवन तांकां तांच्या काळजांनी खंय भिरांत दिसून येताली. पूण असल्यान तातूंत तो म्हणटा एक भुरग्याचेर ताची नदर पडली. आनी भुरगें तो म्हणटा आपल्या हातान एक पुस्तक घेवन वाचतालें. केन्नाय मदें दोळे धांपताले, परते उगडटाले, परते वाचूंक लागताले. पूण ह्या भुरग्याक म्हणटा हें ल्हान सुपलें भुरगें ताच्या तोंडार मुखाबळार इल्ली लेगून भिरांत आपणाक म्हणटा दिसूंक ना. आपूण म्हणटा थोटाकलो. ह्या भुरग्याक पळोवन एके भाशेन थोटाकलो. सगलो लोक ह्या प्लेनान जो प्रवास करता सगळ्यांचेर भिरांत आखांत आयलेलो आसा. आनी हें भुरगें सुस्त ओगेपणान के भाशेन आसा. इल्ली लेगून भिरांत ताच्या तोंडाचेर दिसून येनासली. आनी म्हणटा आपूण राखलो. प्लेन पयण सोंपतच प्लेन आमी देंवता तेन्ना ह्या म्हणटा आपणाक विचारशें जालें. आनी तो म्हणटा ह्या भुरग्या बेगीन 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 वचून हांवें विचारलें तूं कित्याक भियोंक नाय. सगळे ह्या वेळार एकदां जाल्ले तेन्ना सगळे भियोन कांपून आसले. तूं कित्याक भियोंक नाय. आनीक हें भुरगें खंय सांगूंक लागलें Why should I fear? My dad is the pilot and he will take me home. हांवें कित्याक भियोंक जाय. कित्याक म्हजो बापूय हें प्लेन चलयता, तो पायलट, आनी तो म्हाका सोलमादी घरा पळयतलो म्हूण म्हाका विस्वास आसा. पण बाबानो, ह्या भुरग्याचो विस्वास आपल्या बापायचेर, ह्या भुरग्याचो विस्वास आपल्या बापायचेर, ही वील टेक मी होम. तो म्हाका सोलमादी पावयतलो, तो म्हाका सोलमादी व्हरतलो. ओ पूर्ण विस्वास धरून ह्या भुरग्याच्या काळजाची भिरांत नपय आसली. भिरांत नासली. टोटल ट्रस्ट इन हिज फादर. पण बाबानो, आमच्या जिवितांत कितें काय आयज आमी ह्या उदाहरणाचे आसा. आख्खो संवसार एके भाशेन भिरांतीन आसा. कित्याक कोरोना व्हायरस ही पिडा एके भाशेन लागलेली आसा. कोविड-19 ही पिडा एके भाशेन सगळ्यांक भिवयता. आमकां घोडे दुसऱ्या मनशाचे लेगून भिरांत दिसता. आमकां एके भाशेन ह्या पिडेक लागून आमकां लागून घोडे मरून आमकां भिरांत आसा. सगळे भिरांतीन आसा. तरे तरेन भिरांत आमच्या काळजांनी आसा. दुसरे वाटेन घोडे आमी कितें करूंक ते सोदता एके भाशेन ते नफयत जायत काय ही भिरांत आसा. मे बी अ फियर ऑफ फेल्युअर इन माय लायफ. जिवितान वेगवेगळे भिरांतीन आमी जियेता. घोडे म्हाका दुसरो मनीस म्हाका सोजमोतलो काय, म्हज्या जिवितान आय मे बी मिसअंडरस्टूड. ही भिरांत एके भाशेन काळजान आसा.
घोडे जिवितान म्हाका सगलें आसत पूण हांव एक सुर काय एकटो पळोवन म्हाका भोगूंक पडचें फियर ऑफ बीइंग अलोन. जायते असले भिरांतीन एक भाशेन आमी एक भाशेन घुस्पता आनी जियेता. पयलीं बाबा ही भिरांत आमच्या काळजान कित्याक येता काय? कित्याक आमी जोण एक लोनीस आमच्या जिविताच्या प्रश्नाक आमचीच वस्तुंगी त्याचो जाप सोदूंक आमी वावर करता, आमी एक भाशेन करता. ह्या आमच्या जिवितान आमचो ह्या भुरग्या भाशेन आमचो संपूर्ण विश्वास आमचे सगळे एक भाशेन देवाच्या हातांत सोडून जिवितान आमी चलोवंक एक भाशेन आमी फाटी आसा. बरो ह्या खातीर कोणी आमच्या जिवितान आमकां भिरांत येता. आयज ह्या वाचपांनी आमी उदक सोरुया. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमिया प्रवादाचे खबर आमी आयकल्या. जेरेमिया प्रवादी आपल्या काळजाची दूख एक भाशेन उगडापी करता. आनी कितें म्हणटा काय? तो म्हणटा सगल्या वाटांनी एक भाशेन दुस्मानांनी आपल्याक वेडो घातलेलो आसा. सगल्या वाटांनी सगळेच वाटांनी म्हणटा आपल्याक आकांत, सगळेच वाटांनी भिरांत. खंयच एक भाशेन रावना, सगल्या वाटांनी एक भाशेन ताका हे भिरांतीन बोललेलो आसा. पूण जेरेमिया प्रवादी भियेता काय? ताच्यान भिरांत ना, तो भियेना. हे असले परिस्थितीन सगल्या वाटांनी जेन्ना ताका आकांतान एक भाशेन वेडो घातलेलो आसा तो भियेना. कित्याक? देवाचेर तो पात येता, देवाचेर ताचो विश्वास आसा. तो म्हणटा एक बोलवंत वीर कसो देव म्हज्या सांगाता आसा आनी हो देव ताका सगल्या एके भाशेन संकश्टांतल्यान सांबाळटा आनी राखता. पूण म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक एक भाशेन करता. तांकां हे मिसांव दिवन पाडयतना तांचो वावर करूंक ते फुडें जायना. तांच्या जिवितान तांकां जायते तरेच्यो आडखळी, जायते तरेचो आकांत, जायते तरेचे एके भाशेन तांकां फुडें करूंक पडटलो, दुमाळो तांकां मेळटलो, हे तांकां आमी करता. पूण ह्या असले परिस्थितीन तांणी भिवचें न्हय हे आसून जेजू तांकां दिता. ह्या असले परिस्थितीन तांणी एके भाशेन आपलें पावल, आपलें मिसांव देवाचेर पातीन फुडें व्हरूंक जेजू तांकां शिकयता. आनी हेच खातीर जेजू म्हणटा भिवू नाका, भिवू नाका. ही धीर दितेली उतरां, ही गोठायची उतरां आपल्या शिसांक दिवन ह्या मिसांवांक तो तांकां पाडयता. बरी बाबा ह्या उत्सवांतल्यान आमकांय जावन एकल्याक जेजू कोणी आयज हें आस्वासन दिता. आनी कितें आमकां सांगता काय? सुवातेर भाशेन देव आपूण म्हणटा सदांच तुमच्या सांगाता आसा. जेजूचें आसणे, देवीक आसणे आमच्या जिवितान दर घडीतान एके भाशेन आमी बगूंक वावरुया. हेच आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां उगडापी करून म्हणटा. दुसरे सुवातेर आमकां तो सगल्या आमच्या सगल्या जे आमच्या एके भाशेन गरजांचो तो दवरता. आमी जण एकलो ताच्या आपुरबायची म्हण आमचे तकलेले केंस लेगून म्हणटा सगळे मेजलेले आसात. ही टेक्स केअर ऑफ द मायन्यूट डिटेल्स ऑफ आवर लायफ. आमच्या जिवितान जें कितें आमकां गरजेचें म्हत्वाचें, जें कितें आमकां जाय आनी जें कितें आमी एके भाशेन आमच्या गरजान, आमच्या परिस्थितीन, आमच्या आडखळींनी आमी फुडें करूंक हो देव एके भाशेन आमकां सगळो आपलो सांगात दिता, गरजांनी आमकां आदार दिता. ताच्या सांगाताक आमी ओळखून घेवया. सुवातेर भयणी भावनो सांगतात जाणार आमकां पवित्र पुस्तकान जायतीं उतरां मेळटात, जायते आमकां दिल्ले मेळटात. पूण हें उतर भिवू नाका. हें उतर म्हणटा 365 times it occurs in the Bible. हें उतर 365 फावटी पवित्र पुस्तकांकूय हें उतर आमकां मेळटा. भयणी भावनो सादे उतरांनी आमी घेवंक सोदीत जाल्यार कितें आमकां मेळटा काय? दर दिसा आख्खे वर्सान दर आमच्या जिविताच्या एक दिसांत आमकां देव हें आस्वासन दिता. भिवू नाका, हांव तुमच्या सांगात आसा. भिवू नाका. जिविताचे परिस्थितीन म्हजेर पातयेवन चलूंक शीक. ह्या भुरग्यान आपल्या बापाचेर संपूर्ण विश्वास दवरलो आनी पासून ताच्या काळजांतली सगळी भिरांत नपयत जाल्ली. ही वील टेक मी होम. भयणी बाबांनो दोन दिसा आमच्या देवाचेर आमी विश्वास दवरून जेजूचे आसणे, जेजूचो सांगात आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवन आमी आमच्या जिविताचें पयण चलुया.
2 दिसाचे आमचे कार्य, देवान दिल्ले आमचे मिसांव देवाचेर पातयेवन आमी फुडें व्हरुया. सगळ्या आडकोळीचेर जैत देवाचे कृपेचें बरेपण आमी घेवंक आंचडूंक पावता. हेंच करूंक आमकां किरीत कृपा आनी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. ज्या देवाचेर आमी पातयेता त्याच देवाचेर विश्वास धरून आनी ह्याच देवाचेर आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडोवन आमच्या जिविताचें पयण चलूंक आमी वावतना होच भावार्थ हे वेळार आमी सगळीं सांगातान उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, अंकवार मारितान सरमलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो ताका निकी पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उज्याक बसला, दुतांची वेळ मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्त सुनी, कुडीचें जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच बाबार्थान हे वेळार आमच्यो सोणेकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. बोलिश्ट आनी थीर गोट रावंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांती विणे आनी काळजीदारपणान राव, कित्याक तूं वेता थंयसर सर्वेस्फोर तुजो देव तुजे सोबे आसा. जेजूक परगोडटाना ताचे खातीर गोश्टुमालो सोंसूंक पडटा तेन्ना धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक गोवाय दिवन आपले पोरचेक नमुने जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयकांचो दाडो मुक्तीपणान मागता उलो. देखून देवाच्या बलिश्ट हाता खाल विनम्र खालती जायात आनी तो तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. तीच फुडाऱ्यांनी आमच्या पोरचेच्या काळजांनी भिरांत निर्माण करचे बदलेक ल्हानविकायेन पोरचेची सेवा करून देवा मुखार आनी पोरचे मुखार मान जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयकांचो दाडो मुक्तीपणान मागता उलो. देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजूट करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन बोत्ता. बाबा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता आनी आमच्यो वायट वंडावण्यो दोमावंक शक्ती दिता. कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेन आसतना एकामेकाक सांगात आनी बुजवण दिवन हे पिडेचेर आमी जैत व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोनिया देवा आयकांचो दाडो मुक्तीपणान मागता उलो.
चोरी देवाक मानता ते भाशेन जियोवचे खातीर तुमकां कितें भोगचें पडल्यार जाल्यारूय तुमी खरेंच सुभागी. मनशांक भिवू नाकात, तांचे पासत आंकांतू नाकात. मनशांक भियेनासतना आमचें उलोवप, आमचें चिंतप, आमची वागणूक जेजू भाशेन जावन तुजो निस्पाटलावदार म्हूण दाखोवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. Donia deva, aikam sotaro, bukti poran martauro. बोदर बाबा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयकत्यास क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन करुया गिताचो अंक C1 पेज 28. आमचे दोनांत उबारून सर्वेस्पराक भेटुया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया. दोनिया तुज्याच बऱ्यापणान हाडटा हुंड्या सोऱ्या दाना. जातली रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिवणा. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणेचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची दसकना शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी दिसो आनी आमच्या सोन एकल्याच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टा गोट सोडून पयस गेली तरी तुज्या पुताच्या रगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेंत घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशीच तीय संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकांच्याक तूं तांकां तुजी पवित्र परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देव दुतांच्या सर दरबारां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. ओ सर्गी तुका सोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुख वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पुरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका रव्यांदीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतली हे म्हज्या उगडासाक करात. My father, that's a good purgo to hear. Jesu melo, Jesu জীবন জালা, Jesu nowian toro. Jesu melo, Jesu জীবন জালা, Jesu nowian toro. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी जिविताचो आनी सोरबुणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नरे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची ह्या गांवांत जियेतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भगवंत जुजे तुज्या पुती भगवंत जुजे वाज भगवंत फ्रांसीस शावेर पेदवास भगवंत आंतन भगवंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सरवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नेयाक आमी बरो भाशेन नोंद रेखता. तर आमकां तुज्यो काकृतीन सर्व पातकांतली सडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येथान राजवट चुरिताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान ताणें एकठांयल्यान
ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या काळसांनी देवाक जेसूक बाबार्थान दिखाण दिवंक हे वेळार आमी मागुया. मोगाळ जेसू, तुंबो वर्त्या संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन थोडी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कधीच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या ओमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कात्रेन मेळोचें कर. हे आमी मागता
जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F20. संसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसां. संसार सोंपो पर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बळान सोबतीन देसान देसान सगळ्यांक मोचे गोवाय जाया. संसार सोंपो पर्यंत तुमची सांगाती हांव आसां. संसार सोंपो पर्यंत तुमची सांगाती हांव आसां.